नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. एक शेनवार आयतार जालो आणि त्या शेनवार आयतारा भितर रेव पार्टी धरून सगळें जालें आणि तरी आसतना कोविडाचो प्रश्न आसाच. हांव आज सुरवात करतां. आमचे क्रायम रिपोर्टर मुकेश कुमार आसात, ह्या रेव पार्टीचो फॉलोअप करताले. मुकेश, what is the latest update and what are police finding out about this rave party? देख के तो ऐसे नहीं लगता कि एक ही पार्टी थी, एक ही हुई थी और उसको छापा पड़ा. Looks like this is a kind of a regular affair जो चलता रहता है. What is the information you are getting? Yeah, I'm in crime branch, Pramod, and investigation has just started. Higher ups has taken up this matter directly because many big names are involved, it seems, and many foreigners are involved. So directly, SP is supervising this investigation, and I'll show you the SP's office here behind me, where just now Kapil Jhaveri has entered, and SP is interrogating him, and some PI is also there who have been part of this raid started last night. So investigation is going on, and they are in the 4 days police custody. So we can hope that some more interesting facts will come up by the late evening, I can say. Presently, I can say this much only, that investigation is going on, and scanning of Kapil Jhaveri's phone number is also going on to trace that who are the other persons who were in contact. And also the interesting thing I'm telling you, that there were approximately 10 foreigners girl, and then there were 10 male guests also. So again, police is suspecting this exact 10 numbers of girl and boys, you can say. So they are... Makes it all the more suspicious. Yes, that is going on. But presently, I'm telling you, the 4 accused, 3 foreigners, 1 Mexican, 1 Russian, and 1 Czech Republic girl has been made accused in NDPS Act along with Kapil Jhaveri, and other 19 guests and accused have been released on bail. But just now I was talking to the person involved in the investigation. They were saying that they are just investigating the matter. It is not that there have been 19 guests have been made only accused in violating 144 orders. If there is any link found between the organizers and the guest, then they will also be made accused under NDPS Act. प्रमोद, लेकिन मुकेश, क्या लग रहा है कि ऐसी घटना थी, वन ऑफ काइंड घटना थी, या ऐसी पार्टीज होती रहती थी और ये एक पार्टी थी जो सामने आई है? See, Kapil Jhaveri is the main organizer, and he is not new to Goa. So I just asked the question, but they are saying that it is matter of investigation. They don't want to rush on any conclusion right now. They were saying that a scanning of Kapil Jhaveri's phone number and other accused numbers will expose that what it was first time, or they were doing this for the regularly. But as prima facie, it seems that it was not one time affair, because it was very well organized. Pramod? Yeah. Thanks a lot, Mukesh. If required, I'll come back to you. लौकिका मरामता, लौकिक किती ह्या परिस्थिती म्हाका दिसता कोविडाच्या फ्रंटाचेर डेव्हलपमेंट्स आसात, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाच्या फ्रंटाचेर डेव्हलपमेंट्स आसात. किती व्हॉट इज द अपडेट विथ यू? ओके प्रमोद, जी इलेक्शन जी असली म्युनिसिपालिटीची 11 म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, म्हणजे तितून फोंडा आणि साखळी म्युनिसिपालिटी आसना, ती इलेक्शन ऑक्टोबरान तेंच्यांनी पण प्लॅन केली, म्हणजे गव्हर्नमेंटान डेट बी सजेस्ट केल्ली. मागीर तेजे उपरांत आयज तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डिसिजन अनाउन्स केला की 3 महिने तरी हे इलेक्शन जावचे, 3 महिन्यांनी फुडें धुकळ्या, म्हणजे कोविडाचे वाडट्यो केसीस पळोवन तिका तशें 6 महिने पर्यंत फुडें फुडें व्हरपाक मेळटा. तशें अजून पंचायती हेजो म्युनिसिपालिटीचो टर्म सोंपना. टर्म तो एंड ऑफ ऑक्टोबर काय फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर कितें टर्म सोंपता. म्हणजे एडवान्स डिसिजन घेवन सांगला की 3 महिने फुडेंच जातली. म्हणजे प्रिपेरेशन आता करतना त्या प्लॅनिंगान करपाक जाता. पयलींच आतां डेट सजेस्ट केला म्हणून आतां करपाची म्हणजे एनर्जी वेस्ट करपाची तितली गरज ना. दुसरें प्रमोद, एक हेची गजाल दिता, गव्हर्नमेंट हेचेर म्हाका तितलें कांय अपडेट अजून, म्हणजे आयज कितें जालां ते कांय व्हडलेशें घडोना. हांव फक्त एक तिसवाडीची वा टोटल केसीची अपडेट दिता आनी मागीर श्रीपाद भाऊचेर सांगता.
टोटल केसी काल पर्यंत 11,639 जाल्ल्यो. तितून आता पीक गव्हर्नर 7,775 ऍक्टिव्ह केसीस 3,760 आणि तितूंतले आता हे ऍक्टिव्ह जे आहा 3,760 तितूंतले 1,951 आणि होम आयसोलेशन घेतला. सो ते घरा कडेन आयसोलेट आहा. मागीर तिसवाडीच्यो केसी घेतले जाल्यार फाटले एक 8 दीस पयलीं आमी पळयल्यो 200 कितल्यो केसी तिसवाडीन आयिल्ल्यो त्यो आतां 8 दिसांक वाडोवन 544 म्हणजे 550 केसी सुमार ह्यो तिसवाडीनूच जाल्यो. दुसरे गजाल सांगता हेची जीएमसीतली एक सांगता. जीएमसी स्टाफूच आसा जे मातशे ओवर बर्डन आहा थोडे ते म्हणजे डिटेल्स दिताले आमकां की अशें जाता की मातसो तितलो जाय तसो प्लॅनिंग जीएमसीन ना. म्हणजे जीएमसीचे आयसोलेशन वाडा 113 किन तो मागीर 145 काय 148 कितें वाडा 1-2-3 वाड तेंच्यांनी दवरले आयसोलेट करपाचे. पेशंट येता तेंची टेस्टिंग जाल्या उपरांत थोड्या टायमा खातीर तेंकां आयसोलेट दवरचें पडटा. थंय नॉर्मल दुसऱ्या वार्डांनी व्हरच्या पयलीं थंयचे स्टाफ काम करता तेंकां फूल पीपी सूट बी घालून काम करचें पडटा. पण असो प्रॉब्लेम जाता प्रॉपर प्लॅनिंग ते स्टाफांचे अशें म्हणणें आसलें की प्लॅनिंग अशे पद्दतीन करपाक जाय की 15 दीस आपूण थंयच आसतलो हे ठरले उपरांत त्या पद्दतीन कामाक घेवन त्या पद्दतीन आपल्याक बाबा घरा कडेन वचप ना 15 दीस खंय तरी फॅसिलिटी घेवन रावप गव्हर्मेंटाची वा यात्री निवासान रावप अशें करपा जाता. पण अचानक तेंकां अशें बी जाता की आयज ड्युटी गेल्यार सकाळीं सांगता तूं त्या वार्डान काम करतलो म्हणून. सांजचें आपूण घरा वचपा पासून म्हणजे खंय दुसरे कडेन रावतले हेचें प्लॅनिंग आपणें पयलीं केल्लें नासता. असो फेस तेज्यो नर्सी बी प्रॉब्लेम फेस करता. म्हणजे सांजचें आपूण आतां कितें करूं आतां कोवीड आयसोलेशन वार्डान पॉझिटिव्ह लोक बी थंय आसता म्हणजे खबर नासता पयलीं पॉझिटिव्ह तेंच्या वांगडा काम केल्या उपरांत आपूण सांजचें बाबा यात्री निवासान बी रावपाचें प्लॅनिंग करतले जाल्यार तेंकां पयलीं कळना आपल्याक बाबा ड्युटेक थंय घालतले म्हणून. खुबशे फावटी अशें बी जाता की डबल ड्युटी करची पडटा. तेंकां डबल ड्युटी करपाक प्रॉब्लेम हांवें उलयलें कितें प्रॉब्लेम आहा डबल ड्युटी करपाक एक दीस जाल्यार ते म्हणटा तो जेन्ना सूट घालता तेन्ना टॉयलेटीक सुद्दां इतल्यार प्रॉब्लेम आसा सूट घालून तूं टॉयलेटीक वचपाक शकना. पीपी सूट फूल बॉडी कवर आसा टॉयलेटीक सुद्दां सामको म्हणजे रावचो पडटा. बाथरुमान वयतलो कित्याक वयतलो तो सूट घालून तूं वचपाक शकना. सारको खावपाक जेवपाक कितें करपाक मेळना. अशा टायमार डबल शिफ्ट जेन्ना करची पडली तेन्ना सॉलिड प्रॉब्लेम जाता. तो एक सूट घालून त्या वार्डान 2 शिफ्टींनी रावप म्हणजे एक मोठें टेन्शन आसता. ते प्रॉपर प्लॅनिंग जीएमसीचे वटेन जावपाक जाय आनी खुबशे स्टाफ पॉझिटिव्ह जाल्यार तेंकां स्टाफाची शॉर्टेज आहा. पण इमिजिएटली कोणाक कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवया म्हणजे पयशांचे सगळे अरेंजमेंट करून कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोणाक तरी घेवया आनी थंय एडजस्ट करुया तितल्या टायमाक. खुबश्यो नर्सी आहा अश्यो पासड जाल्ल्यो वा थोड्यो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपोवन बी घरा कडेन आशिल्ल्यो आसा नर्सी तेंकां एंगेज करुया आनी लोड कमी करुया हो प्रकार जाल्लो ना. सो आसा त्या स्टाफाचेर लोड पडटा. खंयच्या वार्डांतली दुसऱ्या वार्डांतली नर्स पूल करून ते त्या वार्डान घालता आनी तेंकां अचानक कळटा की बाबा आपल्याक ह्या वार्डान काम करूं म्हणून. तो एक प्रॉब्लेम जीएमसीन फेस जाता. दुसरे लास्ट हांव सांगता श्रीपाद भाऊचे तेजी अपडेट घेतली. काल पर्यंत ते म्हणजे नॉर्मल ब्रिथींग करता. पण आतां आमकां इनपूट येता ते म्हणजे ते जीएमसीचे डॉक्टर आयिल्ले 2-3 जीएमसीचे डॉक्टरांनी विजीट केली. फाल्यां काय परवां कितें तरी एम्साचे 1-2 ते 3 डॉक्टरांची टीम हांगासर येतली. थंयच्यान मिनिस्टर हर्षवर्धन कंटिन्युअसली अपडेट घेता. थोडे आयुर्वेदीक डॉक्टर जे बाबू कनेक्टेड आहा थ्रू आयुष मिनिस्ट्री ते कंटिन्युअस अपडेट घेता. ते कितें तेंकां रिकमेंड करपाक जाय ते करता. हे सगळें चल्लां आसतना आनी एक अपडेट तेंकां प्लाझ्मा म्हणजे एकदम तेंची मातशी परिस्थिती मातशी ह्या जाली हेल्थाची मातशी देंवल्ल्या भशेन जाली. अशा टायमार तेंकां प्लाझ्मा दिवपाचें डिसिजन जालें. जे कोवीड पेशंट रिकवर जावन येयला तेजो प्लाझ्माचो जेतून एंटीबॉडीज तयार जाल्या तो प्लाझ्मा दिवपाची डिसिजन जालें. सो त्या ब्लड ग्रुपाचे प्लाझ्मा काल प्रत्येक सोशल मिडियाचेर आमी पयली एक मेसेज भोंवताली की ह्या रक्ताचो हें जाय. मागीर चवकशी केल्या उपरांत कळ्ळें तें श्रीपाद भाऊ खातीर आसलें म्हणून आनी तो प्लाझ्मा डोनर मेळ्ळो बी. प्लाझ्मा तेंकां एक सेशन केलां हेंच्या वांगडा प्लाझ्माचें. आनी दुसरें ते मदीं हें येयलें की व्हेंटिलेटराचेर बी आसलें. तशें व्हेंटिलेटराचेर अशें ना पण ऑक्सिजनाचेर म्हणजे हाय फ्लो ऑक्सिजन म्हणजे NIV आसता पळय न्हू NIV पेक्षा मातसो हाय ऑक्सिजनाचेर ते आहा. म्हणजे ते नाकांतल्यान घालता मातसो हाय आसता तो पण नॉट व्हेंटिलेटर ऑक्सिजनूच पण मातसो हाय हेजो ऑक्सिजन तेजेर आहा ते. आनी नेक्स्ट 48 hours तेंकां ऑब्जर्व करता डॉक्टर. आनी आतां एम्साचे डॉक्टर येवन तेंकां पळोवन वयतले एकदां. थँक्स अ लॉट लौकीक. म्हाका एक मुद्दम सांगचें दिसता की जीएमसीची ज्यो गजाली आसात त्यो आमी एवरी डे आतां आयकतात. जीएमसीचे एटलिस्ट 113, 114, 113 आनी 114 पेशंट सुद्दां जे वतात आनी तांकां जर ते 2 दीस सुद्दां दवरले जाल्यार आनी तांची जर स्टोरीज जर आयकल्यो दे आर नथींग शॉर्ट ऑफ हॉरर स्टोरीज. सो म्हाका दिसता ह्या ऑन दीस फॅक्टर सरकारान हेल्थ डिपार्टमेंटान
जीएमसीच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनान चड लक्ष घालपाची गरज आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल म्हळ्यार स्ट्रेचराचेर सुद्धा मनीस बेड ना, जागो ना म्हणून दवरिल्लो आसा. आणि तेय बी जेन्ना कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट्स दवरतात तेन्ना ताची स्प्रेड जावपाची प्रमाणय वाडपाक शकता. सो ह्या दृश्टींतल्यान काम जावपा जाय. जशें 144, 45, 46 15 दीस पयलीं जावपा जाय आशिल्ले, तशेंच हो 113, 114 जो प्रॉब्लेम आसा, देर आर ओनली हॉरर स्टोरीज कमिंग आउट फ्रॉम देर. सो आय थिंक एवरीबडी नोज सिच्युएशन टफ आसा, बट एट द सेम टायम इतलेंय निग्लेक्ट जावपाक जायना. त्याच बरोबर म्हाका दिसता हेल्थ डिपार्टमेंट कांय रिक्रुटमेंट करपाकूय पळयतालो, वॉर्ड बॉयज बी अशीच गजाली. इंटरेस्टिंगली हरशीं सरकारी जॉब घेवपा खातीर गोंया भितर लायनी लागतात. आमकां कळटा प्रमाणे ह्या खेपेक 400 जॉब आसल्या 40 सुद्दां लोक मुखार सरले नात. सो दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आमी फ्रंटलायन वर्कर्स म्हणून आमकां बरे सारके फुलां माळपाक आनी थाली वाजोवपाक आनी दिवी लावपाक कळटा, पण जेन्ना स्वताक फ्रंटलायन वर्कर जावची पडटा आनी आतां जेन्ना गरज आसा तेन्ना हरशीं 400 खातीर 4000 एप्लिकेशन येतालीं. सद्याक 400 खातीर 40य नात अशी परिस्थिती आसा. म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. इट शोज हाव वी आर एज अ सोसायटी. हांव मुखार वता, पेडण्या वता. मकबूल आहा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा पेडणेची अपडेट? थंयच्यान मागीर आमी वास्को वचया. सर पेडणेची अपडेट म्हटल्यार सर आत्ता मेरेन पेडणे म्हालान 325 केसीस आसात सर. आणि आयज एका दिसा मेळ्ळ्या 17. तातूंत धारगळ 3, पेडण्यासह भूतवाडी 2 आसात, नईबाग 1 आसा, मांद्रीम 3 आसा सर, आणि तुयेन 2 आसा. आणि एक गजाल म्हटल्यार सर आता एक नवीन अफवा सुरू झाल्या की फाल्यां परवा बीन अशे गोव्यातले जे बाजार मेन बाजारपेठ आसा ते बंद जाता म्हणून अशे लोक पसरयतात. त्याचेर अजून कितें काय कन्फर्म मेसेज ना सर, पण लोक काहीतरी असे इन्फॉर्मेशन दितात लोकांक. या थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव वास्को वता. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट? ऑन ग्राउंड परिस्थिती सुदारता काय तशीच आसा? तर आयज इतले दिसांनी म्हाका एकदम खुशी भोगता की वास्कोन परिस्थिती बरी सुदारपाक लागल्या. आणि फॉर दी फर्स्ट टायम आतां आमी वी आर नॉट ऑन दी हाय लिस्ट. म्हणजे सद्याक तरी आमची जी वास्कोन केसी आहा ती भरपूर कमी जाल्ल्यो आहा. कंटेनमेंट झोन ओपन जाल्ले आसा आणि समवेर अराउंड 360 केसी आहा. आनी एक म्हत्वपूर्ण गजाल म्हणटा ती जी कुठ्ठाळी आमी वी वर सीइंग एज वन व्हेरी हाय रिस्क झोन. म्हणजे थंय आतां सद्याक केसीस हॅव कम टू हाफ. म्हणजे अराउंड कालचे जरी हेल्थ बुलेटीन पळयत जाल्यार 150 सुमार केसी थंय रिफ्लेक्ट जाता. दुसरी गजाल म्हाका सांगूंक सोदता सर की जशें आतां लोकीक सरान सांगलां की एक प्लाझ्माची मेसेज काल भोंवताली सगळे कडेन, व्हायरल जाताली. एंड देन इट वॉज रियलायज की ते श्रीपाद भाऊक जाय आशिल्ली म्हणून. पूण एक हांव सांगूंक सोदता सर आयज की इतले दीस जरी आमी वास्कोकारांक जशें पळयताले की वी वर दी एम्बेसेडर्स ऑफ कोविड वॉरियर्स, पूण काल जी फर्स्ट कॉल फर्स्ट स्क्रुटिनी जेन्ना केली, जेन्ना प्लाझ्माची गरज आशिल्ली, सगळ्यांत चड कॉल म्हाका दिसता वास्कोनूच आयले. आणि इट वॉज देन फॉर द फर्स्ट टायम इन माय लायफ एटलीस्ट आय रियलायज की AB+ जो आसा इज अ युनिवर्सल प्लाझ्मा डोनर. आणि O पॉझिटिव्ह जो आसा हो ब्लड ग्रुप. म्हाका कळ्ळें कित्याक, बिकॉज वन ऑफ माय ओन डिस्टंट फॅमिली रिलेटिव्ह म्हाका कोविड पॉझिटिव्ह जाल्लो, 28 जाल्ले, बट हीज ब्लड ग्रुप वॉज O पॉझिटिव्ह. आणि जेन्ना हांवें ट्राय केलें खबर काडपाक की O पॉझिटिव्ह युनिवर्सल डोनर, दॅट टायम आय रियलायज की AB जो आसा इज अ प्लाझ्मा डोनर, युनिवर्सल प्लाझ्मा डोनर, आणि O पॉझिटिव्ह जो आसा तो एक युनिवर्सल ब्लड डोनर म्हणून. सो दीस डिफरन्स आय रियलायज. आणि म्हजे हिशोबान जे सुत्रा कडेन हांव आयकतां, आय मे बी रॉंग, बट अशें आयकूंक येता की जो प्लाझ्मा श्रीपाद भाऊक पावला तोय वास्कोच्यान पावला. ही एक बरी गजाल आसा. दुसरी गजाल हांव सांगूंक सोदता सर की आयज आमचे चिखली पंचायत जी आसा तातूंत भितर एक स्टाफ पॉझिटिव्ह जाला. आणि ताजे अशें आयकूंक येता की 4 फॅमिली मेंबर पॉझिटिव्ह जाला. आणि शी वॉज अ क्लर्क. सो ताका लागून ही पंचायत जी आसा एक 5 दिसां खातीर बंद दवरपाची आसा. आणि जेन्ना तांकां कळ्ळें की तो ती स्टाफ पॉझिटिव्ह आसा म्हणून दे वेंट टू द डॉक्टर्स. डॉक्टरान तांकां सांगलां की 5 दीस तुमकां रावचें पडटलें, सो दॅट टू सी, म्हणजे तो एक टायम फ्रेम आसता टू सी इफ यू आर डेव्हलपिंग सिम्पटम्स. आणि जरी सिम्पटम्स जाले जाल्यार बाकीच्या लोकांक चॅक करतले. पूण इन रिगार्ड्स ऑफ पब्लीक सेफ्टी जायते लोक पंचायतीन येता, जायती कामां करपाची आसता. सो ताका लागून तांच्यांनी कितें केलां, एक 5 दिसां खातीर आयज सॅनिटायज केला तांच्यांनी पयलीं म्हणटा ती गजाल. आणि 5 दिसां खातीर ही पंचायत बंद आसतली. शेनवार आयतार हॉलिडे जाल्ल्यान ही पंचायत आतां सर ती आतां सोमार ओपन जातली. दुसरी एक गजाल म्हणटा ती एक नविदाद जी आमी आतां आयकूंक येता की आतां एवरीवेअर वी आर गोईंग, वी आर सीइंग दॅट एवरीबडी इज टेकिंग स्टेप्स फॉर कोविड.
म्हणजे प्रिकॉशनरी मेजर्स घेता जावं कसले सेफ्टी मेजर्स घेता. आयज सर एक एअरपोर्टाचेर एक नवो कावंटर ओपन जाला. काउंटर वॉज ओपन एट द हँड्स ऑफ मोविन गुदिनो आणि आयच्यान म्हणजे जे पॅसेंजर येतले भितर इन असोसिएशन विथ द एअरपोर्ट आणि जे प्लॅनेट हॉलिवूड आसा दे आर गोइंग टू गिव एवरी पॅसेंजर काडा म्हणजे तो जो आमी काडो पिता म्हणटा पळय तर तसो एक स्पेशलायज तांच्यांनी मेडिसिनल आनी हर्बल काडा करून दवरलो आसा अँड द काउंटर वील ऑफर कॉम्प्लिमेंटरी फ्री काडा टू बूस्ट द इम्युन ऑफ ऑल द पॅसेंजर्स एज अ गुडविल जेस्टर. म्हणजे गोवा इज वन ऑफ द एअरपोर्ट्स दॅट इज actually functioning well. म्हणजे out of all the airports, जायते airports बंद पडले आसा. So as a goodwill gesture, because Goa is a favorite destination अजूनही आणि अशें आयकूंक येता की इंटरनॅशनल फ्लायट्स जे सद्याक बंद आसा तेय ओपन जावपाचे म्हणजे कतार एअरवेजान स्लॉट्स बुक केल्ले आसा. सो ऑल दीस पॅसेंजर्स हू लव गोवा अँड कमिंग टू गोवा तांकां एक फ्री ऑफ मायंड करपाक लागून एक काडो जो काउंटर वील सप्लाय टू ऑल द इनकमिंग पॅसेंजर्स. तिसरी गजाल म्हणटा ती आमकां मोर्मुगांवान अशें आयकूंक येता की एक आमी जेन्ना म्हणटा की एक इंडस्ट्री कोविडाचे एक हॉटस्पॉट आसता जावं थंयच्यान केसी वाडटा पूण आमचे मोर्मुगांवान सर वी आर ऑलवेज दी पायनियर. म्हणजे एवरी टायम कितें ना कितें वेगळें आसतातूच आमचे मोर्मुगांव. आनी आयज आमकां एक कोण येता की एक फॅक्टरीचे आनी ताचे वर्कराचे रिलेशनशीप कशें आसता. सो एक आमचो एक उदाहरण म्हणटा तें जोवारी एग्रो केमिकल्स जी फॅक्टरी आसा तातूंत भितर जायते वर्कर्स पॉझिटिव्ह जाल्ले. इट वॉज दी फर्स्ट कंपनी प्रायवेट प्लेयर घेवन तांकां टेस्ट केलो. ताजे मागीर तांच्यांनी आपलें स्टेट ऑफ दी आर्ट क्लब हाऊस जे आसा ते कन्वर्ट करून तांकां कोवीड केअर सेंटर केलो. आणि हे 300 लोकांतले सगळे जेन्ना पॉझिटिव्हांतले नेगेटिव्ह जावन कामाक येवपाक लागले तांकां एक मेन प्रश्न पडलो की 150 जे कामगार आसा दे वर बिलॉंगिंग टू जुवारी नगर कंटेनमेंट झोन आनी ते समज परते घेत वचत घरान तर तांकां पॉझिटिव्ह जावपाचे चान्सूय आसा. आनी एक टायम कंटेनमेंट झोनान गेले जाल्यार तांकां परते येवपाकूय त्रास जातले. म्हणजे कंटेनमेंट झोनांतल्यान तुका रेग्युलरली भायर भितर वचपाक मेळना. सो नाव द स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाऊस हॅज बीन कन्वर्टेड इंटू रेजिडेन्शियल क्वार्टर्स आनी हांगासर 150 लोक रावता. तांकां जेवणाची लंच ब्रेकफास्ट डिनर आनी लॉन्ड्री फॅसिलिटी हे सुद्दां जुवारीन दिल्ले. सो वन एक्झाम्पल म्हणजे हाव बोथ कॅन कोऑर्डिनेट आनी म्हणजे इफ वेलबिंग हॅज टू बी डन दिस इज द परफेक्ट एक्झाम्पल. दिस इज द अपडेट इन वास्को. थँक्स अ लॉट विक्रम. मडगांव आता सावयो कितें आहा मडगांवची अपडेट, साश्टीची अपडेट, कोविड हॉस्पिटलाची अपडेट कितें चल्लां? हॉस्पिटलचे अपडेट हॉस्पिटलान अजून स्टाफा लागून सर देर इज इनकन्विनियन्स. कित्याक स्टाफ जो आसा ते म्हणटा आमकां चड ड्युटी पडटा. बाकी हे करपाक येयना ते म्हणटा हेल्थ मिनिस्टरान एनावन्स केल्लें की आनी स्टाफ जालो म्हूण. पूण ते म्हणटा स्टाफ घेतले जाल्यार अजून म्हणटा मारगांव ESN तरी कोण न्यू स्टाफ अजून हे जालना. सो लोकांक हेका लागून प्रॉब्लम आसता सर. So another thing is after Vasco now I can say Margao means even entire Salchet is becoming the hub of COVID sir, because now Margao I think apart from Vasco and Portal Margao has 430 cases today. So हे चड केसेस कित्याक Margao टेस्टिंग बंद जाता आनी चड जाता. So today there are 430 cases and if we include other parts of Salchet in with the primary health centers, I think Salchet can be a big this thing of prudent of COVID. Yeah. Another thing is in Margao everywhere there are cases. I cannot tell you in detail, but it's going to be lengthy. So सगळे कडेन Salchet area मी खूप cases वाढत आसा. So another thing sir is in today there was a death. एक ex-SP police also taking Mrs. Sir has expired early and he is also admitted in ESP. So also we got to know that his family members are also some neighbors. And there are also news that Kumboli area has a cases water. So today we spoke to our sports minister about the having a ISL sir in Goa. So he said that everything will be done by. I'll come back to you. हांव थंयच्यान फोंडे वता. विवेक आसा. विवेक कितें आहा फोंडेची अपडेट? दुसऱ्या कोविड हॉस्पिटलाची अपडेट. वॉट आर यू हियरिंग? कारण बाकी कडच्यान आयकूं येता की स्टाफाचेर प्रेशर आसा, शॉर्टेज आसा. स्टाफ इज ऑल्सो टर्निंग पॉझिटिव्ह. लोकूय मुखार सरनात रिक्रुटमेंट केल्यार सुद्दां ह्या टायमार. सो वॉट इज द अपडेट इन फोंडा? प्रमोद आयज म्हाका दिसता 2 पर्यंत एंटायर फोंडाचो जे फिगर आसा कोविड केसीस आहा त्यो साधारण 17/8/2020 1233 केसीस जाल्ले आसा एंटायर फोंडा
तितूर 681 रिकवर जाल्या आणि 548 एक्टिव्ह केसीस आसा, 4 डेथ जाल्ले आसा. सो आयज आनी एक गजाल आयकूंक येता की प्रमोद एक बायल मनीस कारवाडेच्यान एक्सपायर जाली, 3 दीस जाले. तिका दम्याचो प्रॉब्लम आशिल्लो, सो तिका जेन्ना हॉस्पिटलान तिका डेथ जाली आणि तिका डेथ जाल्या उपरांत ती कोविड टेस्ट केलेली आणि ती पॉझिटिव्ह मेळ्ळी, पण अजून पर्यंत ती डेड बॉडी फॅमिलीक दिना. सो कितें प्रॉब्लम तो खबर ना, तो म्हणटा कित्याक लागून जालें तेंकां खबर ना. ती एक गजाल जाली. दुसरी म्हणल्यार हॉस्पिटलाचेर म्हणपाक गेल्यार जेन्ना साकून हे हॉस्पिटल जेन्ना कोविड हॉस्पिटल केलें, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लोकांचे हाल अशे जाले की जवळ जवळ दिसाक 300 ते 400 पेशंट हांगासर डेली येताले ओपीडी कॅज्युलिटीन. आणि हे पेशंट जेन्ना डायवर्ट जाले खंय दिलासा हॉस्पिटलान, तेन्ना लोकांक एक तर ट्रान्सपोर्ट ना, दुसरी गजाल लोक बस स्टँडा वयल्यान जवळ जवळ 1 किलोमिटर चलोन वयतात. एक्सरे मशीन ना, डेली रिक्वायरमेंट म्हणटा ते ब्लड टेस्ट तेंचे कडेन थंय ती सुविधा ना. आणि एखाद्या मनशाक इला टेस्ट करता, चेक करता, टॅबलेट दिता आणि जीएमसीन धाडटात, रिफर करतात. फक्त जीएमसीन तेका लागून ही बेडाची जी आतां तुवें डिस्कस केल्या की लोकांक बेड मेळना, हे सगळे लोक आतां जीएमसीन वचपाक लागल्यात. कारण प्रायव्हेट जेन्ना गव्हर्मेंटान जेन्ना म्हणलेलें की दिलासा जेन्ना आमी टेम्पररी जेन्ना लोकां खातीर ओपन करतले, थंय ओपीडी आसतली, कॅज्युलिटी आसतली, त्याच बरोबर प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जे दोतोर आसा तेंकाय आमी सांगतले फोंडेचे की तेंकां ओपन करपाक, म्हणून तशें कांयच अजून ओपन जाल्लें ना. सो लोकांचे अशे हाल जाल्ले आसा, खंय वचपाचें आणि खंय एडमीट जावपाचें जावं जीएमसीकूच आतां ऑप्शन उरला आणि कांयच ऑप्शन ना. सो ह्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो जाल्यार म्हाका दिसता जे पॉझिटिव्ह सरकारान म्हणलेलें ते फोंड्यान भितर जावपाक जाय. दुसरी गजाल फाटल्या दिसांनी तो स्टाफ कोविड हेका जो वावरतालो तो मिरिनो हितूर रावतालो, एक हॉटेलान, नामांकीत हॉटेलान. सो तेंच्यांनी आयज ते थंयच्यान हे केल्ले आसा, तेंकां गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता थंय कोविड सेंटरान जावं थंय तेंकां हे कर म्हणून सांगलां, शिफ्ट जाय म्हणून. सो म्हाका ते खंय तरी थंय ओन्ली मिडिया कडेन येना, पण ह्यो गजाली काही सोर्सांतल्यान आमकां कळटा की ते बेजारलेले आसात म्हणून. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव म्हापशां वतां. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. कारण बार्देस जशें सावयन सांगलें तशें साश्टी भितर केसी इतली जाल्यात, तशें बार्देजाकय जाल्यात. सो कितें आहा बार्देजाची अपडेट? फडटे केसी कमी जाल्यात काय फाटल्या 2-3 दिसांची जर अपडेट पयली जाल्यार वाडत आसात? ना, अजूनय बीन वाढतच आसा. फक्त म्हापशाची आयज मातशी लेवल कमी आहा ती आयज जे गेल्या पयर बीन 15-16 मेळ्ळ्यात, आयज म्हापशान 7 केसी मेळ्ळ्यात डिफरंट वार्डान. मागीर हळदोण्यान 17 केसी आयज वाडल्या. आयज सुबेज जाल्या हळदोण्यान 17 केसी आहा PSCन. तितूंतली एक उस्कय एक रावपी एक पेशंट ती मडगांव कोविड हॉस्पिटलान एडमीट आसली, ती एक्सपायर जाल्या. 8-10 दीस कितें ते हे आसली ती कोविड हॉस्पिटलान एडमीट आसली. मागीर कोलवाचे फूल रिपोर्ट मेळोंक ना, पूण केसी वाडलेले आसात. ते हितूनसून कोलवाळे सेंट्रल जेलीन दुसरे फावट परतून आनीक 6 जाण कैदी आणि 2 जाण स्टाफ हे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे काल. आणि थोड्यांचे रिपोर्ट स्वॅब टेस्ट बीन चालू आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, परतून आनी वाडोवंक शकता. मागीर कांदोळे 4 केसी मेळ्ळ्यात, तितून सालेगांव आनी कलंगूट 2 आसा. मागीर शिवोलचो रिपोर्ट मेळोंक ना, तर डॉक्टरान मातसो लेट दितो, मागीर मातसो रावन कॉल कर म्हटला. आणि परवडचो तर तो आतां रिपोर्टूच दिना, कितलेशेच दीस जाले आनी फोनूय ताचो हे स्विच ऑफ आसता. या थँक्स अ लॉट फडते. हांव मुखार वतां भवेशा म्हऱ्याक काणकोण. भवेश, कितें आहा काणकोणची अपडेट? केसींची परिस्थिती आनी ऑन ग्राउंड स्थिती. प्रमोद, आज काणकोण नवीन 3 केसी डिटेक्ट झाल्या, 2 मास्तीमळ आणि 1 राजबाग तारीर. टोटल काणकोण 33 केसेस ऍक्टिव्ह आसात. आणि एक बरी गजाल म्हणल्यार लोक आतां मातशी जोर येयले, थंडी जाली रोखडे टेस्ट करपाक वचपाक लागल्या. काणकोणा एंटीजन टेस्ट स्टार्ट जाला, ताजी लोकांक एडवांटेज मेळिल्ली आसा. दुसरी म्हणल्यार काणकोण हे चवथीचे दीस आसा, माटोळेच्या सामाना खातीर काणकोण सामकी फेमस. भायले कॉन्स्टिट्युएन्सींत लोक येवन सुद्दां काणकोणांतल्यान माटोळेचें सामान व्हरताले.
सो आता ह्या माटोळ्याची बाजाराची किती करपाचें हेजेर आमी डेप्युटी कलेक्टर काल विचारलेलें. डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा हेजेर आमी मिटींग घेतली आनी आज फाल्यां म्हणल्यार फायनल जातलें. मोठ्या प्रमाणात माटोळ्याची बाजार काणकोणां भरतालो. तशेंच काणकोणच्यो जायोय फेमस, जायोचे मोठी उलाढाल जाताली ह्या दिसांनी. श्रावण म्हयन्यांत तशें चवथ लागीं येता, लोक दुसऱ्या जायांतल्या ते पावणी करून घेताले आनी तेजेर कितें तरी बिझनस जाताले. पूण ह्या फावटी आमी कांय जायावाल्या कडेन उलयले, ते म्हणटा 80% बिझनस ते जायाची ना, कांयच बिझनस ना, सगळीं देवळां बंद आसात. दुकानदारांनी सामान हाडून भरलां चवथीचें, पूण कितें जातलें म्हणून तांकां कांयच खबर ना. दुसरी एक गजाल म्हणल्यार ह्या महामारीच्या काळांत सरकार म्हणटा गरज आसल्यार भायर सरा, पूण उदकाची काणकोणाक खूब शॉर्टेज आसा. मॅक्झिमम 50% वयर शॉर्टेज आसा. 20 दिसां पयलीं काणकोणचे आमदार इजदोर फेर्नांडीस हाणें उदका खात्याच्या सिनियर ऑफिसरां आपोवन मिटींग घेतलेली. पूण इजदोरान ट्राय केल्ली खूब, पूण हितूंतल्यान अजून कांयच निश्पन्न जालें ना अशें आमकां दिसता. थँक्स उमेश. आय थिंक लोकांची इशू आनी एक म्हत्वाची इशू आमी खूब फावटी हेल्थाचेर फोकस करतात आनी जे एलायड इश्यूज आसात जाचो समाजाचेर उत्पन्नाचेर खूब परिणाम जाता, ताचे कडेन आडनदर जाता. म्हाका दिसता ल्हान इशू पूण खूब म्हत्वाची इशू जाका लागून ऑलरेडी लोक तणावा सकयल आसात. हातूंतल्यान तणाव आनीक वाडपाक शकता. हांव आतां कल्पेशा म्हऱ्याक सत्तरी. कल्पेश, कितें आहा सत्तरीचे अपडेट? सर सत्तरीचे अपडेट सांगपाचें म्हटल्यार सत्तरीन आयज मेरेन सर 198 केसीस एक्टीव आसा. तेतूंतले हांव सांगता, तेतूंतले वापय मतदारसंघात बुद्रुक करमळी 2 केसीस, खडकी 4 केसीस, मासोळ 5 केसीस, वाळपय 23 केसीस, बाराजण 1 केस, माळवली 1 केस, नगरगाव 2 केसीस, सोनाळी 2, सावड्ड्या 2, धावे 6 केसीस, मेळावली 1 केस आणि नानोड्या 2 केस अशें म्हणून 51 केसीस वाळपय मतदारसंघात आसा. तशेंच पर्या मतदारसंघात गांवकरवाडा होंडा 2 केसीस, वडाकडे होंडा 1 केस, होंडा 7 केसीस, हळीदवाडा केरी 2 केसीस, केरी 4 केसीस, शिरोले 4 केसीस, न्यू कॉलनी मोल्ले 3, अरुणवाडा पर्ये 1, पुरवाडा पर्ये 1, पर्ये 1, दाबे जो मायक्रो कंटेनमेंट झोन आसा थंयसर 61 केसीस जाल्ले आसा. पाली 3 केसीस, अडवय 3 केसीस, मावशी 12 केसीस, भोयपाली 7 केसीस, झरमे 12 केसीस, वांते अडवय 6 केसीस, म्हादय जो सीव झोन आसा थंयसर एक बरी गजाल आयकपाक येता म्हणजे थंयसर फक्त 4च केसीस उरलेले आसा. नागवे 3 केसीस, सालेली 1 केस, बिरोंडे 1 केस, हिवरे 1 केस, सुर्ला 1 केस आणि कोपाड्डे 3 केसीस, 147 धरून टोटल सत्तरीन 198 केसीस जाल्ले आसा. अजून मेरेन सर प्रश्न एकच आसा, जरी होम आयसोलेट केल्ले आसा लोकांक तरी हांगासर प्रश्न आसा की सत्तरीन कॉमन टॉयलेट्स आसा तर टॉयलेटींचो प्रश्न आसा. म्हणून एक सर कोविड केअर सेंटर जाय. 200 केसीस जाय जाल्यो तरी पण सत्तरीन अजून तोच प्रश्न, कोविड केअर सेंटर अजून मेरेन जायना सर. या थँक्स अ लॉट कल्पेश. म्हाका दिसता सातत्यान कल्पेश हो इशू काडत आसा की सत्तरी भितर कोविड सेंटर जाय. इतली थंय कंटेनमेंट झोन, मायक्रो कंटेनमेंट झोन जरी जाले तरी थंय कोविड सेंटर जाल्ले ना हाचेर विचार जावपा जाय. दिवचल आनी एक साखळेची अपडेट. विनायक, गो हेड. सर हांव शेनवारची आनी आयची अशी अपडेट दिता, कारण शेनवारा म्हाका अपडेट मेळोंक नासली. मया हांगासर शेनवार दीस 6 केसीस मेळ्ळो. तितूंतली तिखाजण 1, केळबाय वाडा 1, बागवाडा 2 आणि चोडणा 2 अशे केसीस आसा. मया आयज 5 केसीस मेळ्ळ्या. तितूंतली हातुर्ली 3, चोडणा 1 आणि लामगांव 1. लामगांव बिचोले येता पूण ती मया हेल्थ सेंटरच्या अंडर येता. अशी 5 केसीस मेळ्ळ्या. सांखळे शेनवार दीस 2 केसीस मेळ्ळो, एक सुर्ला आणि एक नावेली. आणि आजच्या दिसान 6 केसीस मेळ्ळो. दिनकर नगर सांखळे म्हणटा थंय 1, कारापूर 1, अप्पर हरवळ्या 1, वेळग्या सुर्ला 1, विठ्ठलापूर 1 आणि नावेलीम 1. दिवचले सर आयज 9 केसीस मेळ्ळा. फक्त आंकडो मेळ्ळा म्हाका, गांवांची डिटेल्स मेळोंक ना अजून. मायट बी मागीर लेट मेळटली. जशें सर कल्पेशान सांगलें तशें सर वाळपय कोविड सेंटर ना म्हणून पेशंटाक बिचोले कोविड केअर सेंटरान शिफ्ट केल्या वयता आनी ते लोड वाडून बेड्स ऑलरेडी फूल आसा आनी बिचोलचे पेशंट दुसऱ्या कोविड केअर सेंटरान कलंगुटे बी अशे शिफ्ट केल्या वयता. ही जाली सर अपडेट कोविडाची. 15 ऑगस्टा इंडिपेंडंट डेच्या निमतान दिवचल वाठारांतल्या एका गांवान एक फुटबॉल टुर्नामेंट अरेंज केल्लो आनी जवळपास 200 लोक ते टुर्नामेंट पळोवपाक आनी प्लेयर्स भर पावसान ते इतके लोक आसले सर, अशी एक सोर्सिसा कडसून म्हायती मेळटा. सर आतां प्रश्न आमी कितें म्हणपाचो? सरकाराक जबाबदार म्हाका आतां हांव ते अशी कितलीशीच गजाली ऑर्गनायज करत आसात आनी मागीर जर सगळो दोश काडून जर सरकाराच्या माथ्यार मारलो, सरकार खूब कडेन चुकताच पूण त्याच बरोबर आमी खंय चुकतात. म्हाका दिसता हाची जाणीव आनी जबाबदारी एक नागरीक म्हणून आमी दवरपा जाय
म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.